वेलिंग प्रियो कुंकळ्ळे पंचायत वाठारात सुरू जाल्ले होलसेल बाराचो विशय ग्रामसभेत तापलो। ह्या बाराक एनओसी खंयच्यान मेळ्ळी ताची चौकशी जावंक जाय म्हूण मागणेन नेट धरलो। पंचायत वाठारांत खंय 44 बारां आसात। लोकांक आनीक बारां नाका जाल्यात। आत्मदहनाची शिटकावणी दिवंक केरोसिनी घेवन आयिल्ले। पंचायत बॉडीन डिसिजन घेतलेलें आसा की आनी फुडें अशीं बारां आमी येवपाक दिवपा ना, म्हणून दुसरें म्हणजे हे जे आतां जे बार्र आसा त्या बार्राचेर आमी ताका शोभन नोटीस काडलेली आसा की ताका आमी तुजें लायसन्स कित्याक रिवोक करचें न्ही, आनी ताका 10 दिसांचो टायम दिल्लो आसा आनी ते 10 दिसाच्या टायमान जो जें कितें ते आमकां रिप्लाय दितले तेजे नंतर आमी फुडले स्टेप घेतले अशें आमी तांकां सांगलेलें आसा। म्हणटकीर ह्यो इल्लीगल गोश्टी आसात त्यो बंद जातल्यो। सो हाजी आतां ताणें आमकां 4 तारीख पर्यंत एक डेडलायन दिल्या। ते 4 तारखेर जर जावना आसत जशें आमी उदळ पंचायतीन सांगलें की आमी आमच्या जिवार उठल्यात ह्या विशया खातीर, आनी आमचो जीव जरी गेलो जाल्यार आमी अशें म्हणटात की फाल्यां सकाळीं आमकां एक आमच्या आंगार कितें ओतून घेवन आमकां पेटोवन सुद्दां घेवचें पडलें। आमी तयारीच करून आयल्यात, सगळ्या तयारेन अशी आमी फाल्यां सकाळीं 4 तारखे नंतर जर हो विशय बंद जायना आसत जाल्यार आमी थंय ही कृती करतले। जर हांणी वेवस्थीत रित्या जर तो विशय आमचो हाताळना आनी तो जर बंद जावना जाल्यार नरकासूर पेटचे ऐवजी आमी आमकां पेटोवन घेतले। मंगेशी कांय दिसां फाटीं भायलो एकलो कोण तरी थंयचे चलयेचे फाटल्यान लागलो म्हूण विशय तापतालो। ग्रामसभेत हो विशय आयलो। पंचायतीन पुलिसांक बरोबर घेवन वाठारांतल्या सगळ्या भाड्याच्या घरांचें इन्स्पेक्शन करपाचें थारायलां। ते इन्सिडंटाक लागून आमी आतां सगळे मेंबर आनी ग्रामस्थांनी डिसिजन घेतलेलें आसा कित्याक प्रत्येक वॉर्ड मेंबर, सरपंच आनी सेक्रेटरी हे आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन त्याच बरोबर हेल्थाचे आनी पुलिसाचेर इन्फॉर्म करतले, तिंकांय घेवन एक वॉर्ड वायज जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले। 4 नोव्हेंबराक बारांचें कितें तें थारायता म्हूण पंचायतीन विशय मारून व्हेला। जाल्यार थोड्यांनी बारा बंद करिना जाल्यार आत्मदहना मेरेन शिटकावणी दिल्या। जे बिगर भुरगे लोक रावता हांगासर तांची घरां जे भाडेकरू रावता तांचे रजिस्टर कर, तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें। तशेंच बार बंदीचे विधाना विशयी चर्चा जाली की जे बाराक लागून लोकांनी हालींच लायसन दिल्लें तिका अपोज केल्लो, त्या लायसनाक लागून येत्या 4 तारखेक कितें तो निर्णय जावपाचो आसा ताका शोकॉज नोटीस पंचायतीन सर्व केल्ली आसा। वेलिंग प्रियोच्यान हांव विवेक प्रभू प्रुडंटाक